गोयच्या कॅझिनो उद्देगाक व्हडलो धपको बसपाची शक्यताय आसा। कॅझिनोच्या उलाढालीचेर आतां 40% मेरेन जीएसटी लागू जातली। सर्वोच्च न्यायालयान फाटले तारखे सावन जीएसटी वसूल करपाक मान्यताय दिल्यान राज्याच्या तिजोरेंत 20,000 कोटींनी महसुलात वाड जावपाची शक्यताय आसा। गोंयांत सध्या 23 कॅसिनो कार्यरत आसात। तातूंतले 6 कॅसिनो मांडवी न्हंयच्या पात्रात जाल्यार उरिल्ले वेगवेगळ्या तारांकीत हॉटेलांनी सुरू आसात। ह्या कॅसिनोक ह्यान पयलीं 18% जीएसटी भरपाची नोटीस जारी केल्ली। ताच्या आड कॅसिनो चलोवपी कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली। निमणो निर्णय जाय मेरेन न्यायालयान जीएसटी वसुली खातीर स्थगिती दिल्ली। मजगतीं सप्टेंबर 2023 जीएसटीचो दर वाडोवन 28% केलो। जाल्यार 4 सप्टेंबर 2025 जाल्ले जीएसटी सुदारणे खातीर कांय स्तरांचेर प्रभावी कारभार 40% मेरेन वतलो अशी चर्चा सुरू आसा। कराच्या भाराक लागून गोंयांतलो कॅसिनो वेवसाय कोसळपाची शक्यताय आसा। ऑनलायन गेमिंग कंपनी कॅसिनो आनी पयशांचेर बाजी मारून खेळपी वेगवेगळे कुशळटायेचेर आदारिल्ले खेळ आसले तरी तातूंत पयशांची बाजी मारले जाल्यार त्या खेळांचो स्वभाव जुगार खेळपा सारको आसा। देखून अशा खेळांत वट्ट रकमेचेर कर लावपाक कसलोच त्रास जायना अशें न्यायालयान स्पश्ट केला। कंपनीक धाडिल्ली सुमार 21,000 कोटी रुपयांची कर नोटीस परतून लागू केल्या, पूण निमणो निर्णय संबंधित कर अधिकारी घेतले अशें न्यायालयान स्पश्ट केला। देशांतल्या ऑनलायन गेमिंग, फॅन्टसी स्पोर्ट, कॅसिनो आनी घोड्यांच्या सर्तीत संबंधित जायत्या प्रलंबित कर प्रकरणांचेर सर्वोच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून ह्या उद्योगांक व्हड धपको बसतलो। उद्देगाचेर कसलो परिणाम जातलो? राज्यांत सध्या 23 कॅसिनो कार्यरत। 6 कॅसिनो मांडवी न्हंयत जाल्यार उरिल्ले तारांकीत हॉटेलांनी। वाडिल्ल्या जीएसटी खातीर उद्देगाचेर आर्थीक ताण, पर्यटकांचो आंकडो आनी उलाढाल देंवपाचो भंय उक्तायला। हजारांनी कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचेर परिणाम जावपाची शक्यताय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।